सो हे सीएमा सांगलो सीएमाको आमी रिक्वेस्ट केलें की 1 year रिलॅक्सेशन दिवपाक. ही हॅज सेड ही वील कन्सिडर दीस रिक्वेस्ट एंड ही वील गिव अस दिस रिलॅक्सेशन. ही हॅज ऑलरेडी गेले ते पार्ट जेन्ना आमगे ग्लेन आनी हे मेमोरेंडम दिल्लो तेन्ना तेणें नोट डावन करून म्हणलें की बिफोर द कोर्ट ही हॅज ऑलरेडी मूव्ड अप अ फायल टू गिव अप अ रिलॅक्सेशन. रिलॅक्सेशन पिरियड कितलो तो ते आउट जातलें आतां. आनी दुसरें म्हणटा तें व्हेरी इम्पॉर्टंट की डिसेंबरा म्हयन्या सांत फ्रांसीस झेवियराचें एक्सपोजिशन जाता. सो तेन्नाय आमगेल्यो सगल्यो गाडी ऑगस्ट सप्टेंबरा जायत जाणांची फिटनेस काबार जाता. सो ते वगत जरी तर राश केले जाल्यार इट वील बिकम अ क्योस. गाडी आसपा न्हय गोंयांत आनी एवरीबडी वील स्टार्ट गेटींग पॅनीक. सो ते ऑलरेडी त्या कन्सिडरेशनाक घायल्या. सो ही हॅज अंडरस्टूड द टॉपीक एंड ही वील एड्रेस द इश्यू ऑफ द गव्हर्नर. सेकंड थिंग इज द लार्जर पिक्चर इज आमगे जो एजी आहा स्टेट रिप्रेझेंटेटीव इन द कोर्ट जो आदवोगाद आहा तेकाय एक भाशेन मिटींग ऑर्गनायज करपा ते कडेन की आतां कोर्टाक गेलो आमी आनी कोर्टा आमी आदवोगादान गव्हर्नर प्रपोज केल्लो आनी थिंगसून कोर्टा ऑर्डर घेवन तो गव्हर्नर आतां लागू जाल्लो. सो कोर्टाको पत्तो नसून की गव्हर्नर म्हणटा तो ट्रान्सपोर्ट व्हेकलाकू घालून एक्सिडेंट गोंयभर बंद जायना. कित्याक एक्सिडेंट म्हणटा ते आज प्रायवेट व्हेकलानूय जाताय सगळे व्हेकलान जाताय. सो एक्सिडेंट बंद करता जाल्यार गव्हर्नर इज नॉट द सोल्युशन. आमकां गोडे पयलीं दिसलोलें की गव्हर्नर घायले जाल्यार एक्सिडेंट बंद जातले ना. एक्सिडेंट म्हणटा तो गव्हर्नर घालन बंद जाता. एक्सिडेंट म्हणटा तो बंद जातलो. स्पीड ब्रेकर वाडोवन ट्रॅफिक पुलीस जे आहाय ते वाडोवन मागीर सिग्नल वाडोवन मागीर कॅमेराज वाडोवन स्पीड कंट्रोल युनिट्स वाडोवन डिजिटलायजेशन करून हे सगळें करून आमगेले जे एक्सिडेंट आहाय ते उणे जातले. सो हें जरी तरी परत कोर्टां वचून सांगून जरी तरी आमी गव्हर्नर आहा तो काडलो भायर एबॉलिश केलो. सो नो मोर गव्हर्नर्स टू बी इंट्रोड्यूस बट मोर ट्रॅफिक जंक्शन्स मोर पुलिसींग मोर डिजिटल कॅमेराज मोर स्पीड कंट्रोल युनिट्स हें सगळें घालून जरी तरी आमी कोर्टाक दाखयलें की आमी जरी तरी 6 म्हयन्या भितर आमगेले डेथ रेट्स जे आहाय ते आमी कमी करपाक शकताय जाल्यार आय थिंक दॅट वील बी अ बेटर सोल्युशन. हें प्रपोज केलां. सीएमान ऑल्सो एश्योर केला की वेन एवर ही हॅज अ मिटींग विथ द एजी he will take me on board and maybe we will take some representatives from our taxi associations. So let us see. The whole idea is that we all do not want accidents to happen, but the only proposal of governor is not the right approach. I think overall holistically accidents should be avoided by a different various multiple approach, not just by the governor. So CM has understood, only just that we are a matter of time. He has agreed that he will give us the relaxation, keeping into mind the December exposition. So let us wait for the next week. देखून कितें जाता वो ये वीका कित्याक आतां हें होली वीक जातलें. सो दिस वीक म्हणल्यार नेक्स्ट वीक आय थिंक वी शुड एबल टू गेट सम. म्हणजे टोटल कितल्यो टॅक्सी आहा तुमी म्हणटा फिटनेस काबार जाता म्हणटा पळय ते कितल्यो मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी एज ऑफ टुडे म्हाका दिसता एक 10-15 जाण पूण आसतले भुरगे. बट मोर आर गोईंग टू कम. एप्रिला म्हयन्या एक 2-3 जाण आसतले माया म्हयन्या 5 जाण आसतले. सो आमकां समज जरी तरी मुगेले समज एक 500-600 टॅक्सी आहाय मुगे स्टँडांनी. सो इन दीस 1 year 500 हांगेले जातले न्ही. सो दॅट मीन्स ऑल आर गोईंग टू गेट ड्यू आनी ऑल ओवर गोवा म्हळ्यार ते एक 20-25 हजार पूण आसतल्यो टॅक्सी. आय डोंट हॅव द एक्झॅक्ट काउंट. सो ऑल ऑफ देम आर गोईंग टू गेट रिन्यूवल. सो हे बेनिफीट सगळ्यांकूय लागू जातले and we have addressed this in a very disciplined manner and I think we will able to get some result. पण टाइम फ्रेम तुमकां मेळ्ळा केन्ना मेरेन सोल्युशन येतलें अशें? That time frame whether it is 1 year or what that he will come out with a notification because it has been put before the court. Court Gachpal already file movement zalo. That is what the CM has said and he said he has agreed that we will give you a time frame because that exposition ह्या सगळ्या. So he will give us a time frame. What is the time frame he will come back. इवन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन बीन कितें हें जातलें? ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन मोमीन बाबा कडेन हांव उलयल्लो आमी जेन्ना एक्सपोजिशना लागून हाय कमिटी मिटींग आयली ऑफ द रिकॉर्ड आय स्पोकन टू हिम. आय ऑल्सो एक्सप्लेन टू हिम नायसली इन अ व्हेरी आनी ही अंडरस्टँड यू नो ते कितें जाता आमी एक पाट जितेची एकमुखार तासपा लागल म्हणटकीर मरे मातशें सगळें हें जाता उचांबूड जाता. बट ही हॅज अंडरस्टूड. ही ऑल्सो हॅज सेंटिमेंट्स नॉट दॅट ही डज नॉट हॅव सेंटिमेंट्स. So let us see. Let us keep it at that level. CM has agreed. I had also a very positive discussion with our transport minister during my last discussion. So looks like everybody is on a positive line and the result is going to be for the taxi drivers. Thank you. Okay. Thank you.